आता उभी राहा. माझे शांत राहा. सगळे उभी राहा आता. प्रतिमा बटन फोडलं. तुम्हीच केला For 7 days we are sitting here on Azad Maidan. 7th of December आम्ही मेमोरेंडम दिलं. कोण बसना का? कोण बसपाच्या ना सगळेजण उभे राहात. आम्ही 7 डिसेंबराक एक मेमोरेंडम दिल्लो आनी आमचे डिमांड्स आशिल्ले. ते डिमांड्स मिनिमम डिमांड आशिल्ले. पे रायज जाय, इयरली इन्क्रिमेंट जाय, बेजीक नेसेसिटी जगपाक ज्यो गोष्टी अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्सांक जाय त्यो आमचे अंगणवाडी वर्कर्स थ्रू युनियन मागताले. आफ्टर 14 days ऑफ नोटीस पिरियड गव्हर्मेंटान दखल घेवना म्हणून आमी 23 तारखेच्यान आंदोलनाक बसल्या. आज 7वो दीस अजून पर्यंत सरकार पक्ष आमकां मेळपाक येना आनी म्हणून आमी असो ठरयलो की आतां सरकार जर आमकां मेळपाक येना जाल्यार सरकारा कडेन आमी मेळपाक येतले. थँक्यू फॉर दिस पोलीस डिपार्टमेंट. तुम्ही जे आमचे शर्ट बीट पिनले, ओढून बिडून आमच्या बायलांक मारले. एक मिनिट. कारण आम्ही असे म्हणटाले ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है. कारण पोलिसूय बीन आमचे गव्हर्मेंटाचे कर्मचारी आसा. तांच्यांनी बायलांचेर आज थोड्यांनी लाठी मारली. असो काय हे ना, ते त्यांची ड्युटी करता. पण सर एक रिक्वेस्ट आसा की मुख्यमंत्र्याक तुम्ही हांगा आपोवचो. आमकां मुख्यमंत्र्याक कडेन उलोवपाचो आसा आनी आमचे डिमांड्स मुख्यमंत्र्या पर्यंत कानान पावना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या कानानूच सांगपाचें आमकां आसा. आय रिक्वेस्ट यू, जो पर्यंत मुख्यमंत्री हांगा येना तो मेरेन आमी हांगच्यान हालचे ना. ह्यो वर्करांनी निर्णय घेतलेलो आसा. सो एज एन ऑथॉरिटी आय रिक्वेस्ट यू आनी प्लीज दुसऱ्या तुमकां रिक्वेस्ट करता, बायलांचेर हात घालनाका. लेडी पोलीस नासतना तुम्ही सगळे जेंट्स पोलीस बायलांक आडयताले आनी बायलांचेर हात घालताले. सगळे रिकॉर्डेड आसा. माझोय बीन शर्ट पिनला, म्हाजेरूय बीन कांसुलार मारला पोलिसांनी. पण माझो तेंचेर कांयच आरोप ना, कारण ती तांची ड्युटी करताले अशें हांव मानता. लेट देम डू देअर ड्युटी. आमी आमची ड्युटी करया. तुम्ही कामार आसतना व्यवस्थित तुम्ही काम करता. सर आय अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज कॉल चीफ मिनिस्टर. आमकां तेंचे कडेन उलोवंक जाय. हो विषय जर कोणी सोडूंक शकता जाल्यार मुख्यमंत्री सोडूंक शकता. नॉट एज अ पर्सन बट एज एन ऑथॉरिटी, हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. ताका लागून आमचो तुमकां रिक्वेस्ट आसा, हंबल रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही मुख्यमंत्र्याक हांगा आपोवचो. कारण मुख्यमंत्री जर बरे भशेन हांगा आयलो जाल्यार असल्यांनी फुडें कांय जावपाना. सो मातशें लक्षांत घेयात की मुख्यमंत्र्यान दखल घेवपाक जाय. आंदोलनाची न्ही जाल्यार सुद्दां पोलिसांनी जें केलां तेजी दखल घेवपाक जाय. म्हणून एकदा परत द लास्ट टायम तुमकां असो रिक्वेस्ट करता, प्लीज कॉल चीफ मिनिस्टर and tell him that we are waiting for him and we are not leaving this place unless and until he assures us that our demands will be fulfilled. See, what is required is a peaceful cooperation. Yes. See, ऐकून घ्या. अशें आयले जाल्यार it is difficult to handle also. It can become, the situation can be very difficult to handle. Yeah. So only request is that whatever so many of the ladies have gathered, you have always have a right to peaceful opposition. That is always a right. But in such capacity, it is not possible to interact also. So it is required that only few No, let Chief Minister come. All will not talk. Whoever delegation is, the committee is there, committee will meet. We will wait here. I am not also going because I have already rejected this Chief Minister much before he rejecting us. So I am not meeting Chief Minister, but our committee will be meeting him.
and they will talk. We will wait outside. तांकां भितर बसून उलयता कितें उलयता सेटल करता कितें. Let them do it. Interaction with crowd is not the way. No, we are not interacting with crowd. Being a subordinate officer, I cannot take a decision for a superior. Fine, sir. So it would require me. Yeah. See, it is not a call that we can compel. तुमचे समजून घेता फक्त सुपिरियर ऑफिसर जे आसा तांकां हांव कंपेल करून ऑर्डर करपाक शकना. So it will be taken. You just pass an information Decision to घेतले. Chief Minister that we are Information waiting. is definitely will be passed on. टाइम पास आगायल्या मिनिस्टर कळना इनसेन्सिटिव्ह चीफ मिनिस्टर हो इनसेन्सिटिव्ह चीफ मिनिस्टर Definitely. ताका कदर ना वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयता We are not तो going anywhere. Yes, we will cooperate with you. We will cooperate with this government. So this Salah is the 6th day. But we are not moving from here. That is for sure. शांतपणे हो शांतपणे न्हू आम्ही शांतपणे नसतले बट तुम्ही Communicate करता. येस प्लीज वी विल वेट हियर पिकअप करता सारको 6 दीस रावल्या जाल्यार हा वो 7th डे घराची लावली. नाईट डे काढली. इनाफ इज इनाफ म्हणून हे माझं सर्टिफिकेट हे लक्षात जरा इनाफ इज इनाफ म्हणून तो सोडा हात पिल्लो माझा शर्ट कोणे पिल्लो जाल्यार एक ओमरे आणि दुसरो सुदेश पीआय सुदेश पीआय आणि बायलांचेर कितें केलें आमचे दाणे सगळे 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 आमची वर्गणा ती बाय गोळ्यान पडल्या त्यांच्यानी खोटी मारून आणि त्याचा पाय मोडला तो पळय थंय सगळं यांच्यानी केला. मात लेडी कॉन्स्टेबल काय जेंट्सांनी केला. लेडी कॉन्स्टेबल जेंट्सांनी केला सगळे जेंट्सांनी फोर्स केला. लेडी कॉन्स्टेबलांनी फोर्स ना 4 बायलांक उकलपाचो सगळे जेंट्सांनी हात उकलला. असे दाणे मारले असे ह्या पार्टाचेर करून दुखलेले आसा हात लावून पुश केलेले होय लेडी पोलीस आणि आमच्या सऱ्याक भरपूर मारला त्यांच्यानी. जरा सोडून घेतला आम्ही तांकां पगार भरपूर मेळटा. आमी 15 वर्सां जाली आमी 6,000 पगार लयतात. आमगे भुरग्यां शिकपाले पयशे ना आमचे बरे शिकता अशें आसा न्हू तेका सुद्दां देवान शिक्षा अशी म्हणून दिवंक ना कळ्ळें. आमकां हे भीक मागचें पडटा देवा इंट्रस्टान खंयसर पयशे मेळात का भुरग्याक शिकोवंक मेळात का अशें म्हणटात आमी. आमच्या हांगा विडोस हांवें स्वताहून हे इंट्रस्टान पयशे काडले आतां चेडवाक शिकयता म्हाज्या. आमची जी विडोस आसा ती विडोस हांगा आपल्या 3-3, 2-2 भुरग्यांक हांगासर गो एक्सपायर जाल्लो आसतना ह्या 5,000 आनी 6,000 कशी व्हडली करपाची पळय ती गव्हर्मेंटाक अक्कल आसपाक जाय आयज. म्हाजो घोवाक तर सर्वीस ना. म्हाजो एक चेडो आसा 12 वर्साचो तो हँडिकॅप आसा तेका कोण हांव तेका एकट्याक सोडून येयला घरा कडेन. आमकां इतलें सगळें माझी चेडूं फर्स्ट रँक घेता कळ्ळें पोस्टांसून आतां 6थाक पावले ते. हांव न्हू अशी रीण काडून तेका शिकयता न्हू कोणूच आवय कोणाचीच शिकोवची ना इतलें हांव तुमकां सांगता. आणि हे सहज रा आतां म्हाका 27 वर्सां जाली हांव जॉब करता हो. 27 वर्सां 11 वर्साचें आसतना हांव कामाक लागलेले. मात तुमकां हे ना किंमत ना आमची हेल्परांची टिचरांची बरखास्त आमच्या युनियन म्हणटा आमकां 18,000 पगार आसा आमकां पुरो आमी सॅटिस्फायड आसा ह्या गव्हर्मेंटाचेर. जे संघटनेचे अध्यक्ष आसा ती स्वता आंकवार आसा ताका फॅमिली ना. फॅमिली नासलेल्या मनशाक फॅमिलीची किंमत कळना आणि ताका खर्च ना. 10,000 आमकां आमचो संसार जायना. त्या 18,000 थंय आपलो पगार घेवन मजा मारता आसतले. आमकां गरज आसा पगाराची आमी कळमळटा मेजॉरिटी आसा आमी. तुम्ही कितले जाणां सगळी जाणां ही कितले जाणां आम्ही सरकाराक सांगूंक सोडूना. सगळे इन्क्रिमेंट करतात. भाजीपाल्यान इन्क्रिमेंट करता सिलिंडर इन्क्रिमेंट करता कपड्यान सगळे इन्क्रिमेंट करता. अन्न वसन निवारा म्हणटा पण तिनूय गोष्टी म्हारग करून दवरिल्या. आमकां इन्क्रिमेंट करनासतना आमी
गव्हर्नमेंटाची स्लिपरां आसा ती स्लिपरां सुद्दां आमच्या परस चड जोडटा आनी आमी क्वॉलिफायड आसून हांगासर लोकांची सगळी कामां करून आमकां हांगासर काय ना व्हॅल्यू ना काम करता आमकां काय किंमत आता काल तुम्ही फुल नाईट असली आझाद मैदानार काल तुम्ही फुल नाईट आझाद मैदानार असली सगळी उपाशी आसा हांगासर चडांत चड वर्करां उपाशी आसा आज एक गजाल अशी आसा सगळ्या मिडियाच्या मार्फत हांव सगळ्या लोकांक एक सांगूंक सोदता की 7 दीस जाले अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स ज्यांचो पगार 6,022 वर्सां काम करून आसा ज्यांचो पगार 18,000 40 वर्सां काम करून आसा हे लक्षात घेवंक जाय 40 वर्सां काम करून सुद्धा 18,000 पगार आसा आणि वो फक्त 18,000 पगार 18,000 पगाराचे जे सरकार उलयतात जे आम्ही आता सांगता पळय तो पगार अजून पर्यंत तांकां दिवना. इट इज फक्त घोषणा ही सरकाराची आणि ही घोषणा ही ह्या सरकाराची पोकळ मुख्यमंत्र्याची पोकळ घोषणा आणि ताका लागून आम्ही जेन्ना म्हटले की जर तुम्ही दिल्लो आसा जाल्यार आमकां ऑर्डर दिया अजून पर्यंत गव्हर्नमेंटान ऑर्डर दिल्ली ना. आम्ही मागणी करताले सिंपल मागणी की आमचो पगार वाडोवचो म्हणून तो वर्करांचो पगार वाडना. तुम्ही ऐकला आसतले कशे लोक काम करतात ते 6,022 वर्सां काम करून आज घरान जर एक कामगार हाडलो काम करपाक मानाय म्हणून ताका सुद्धा दिसाक 1,000 दिवचो पडटा. पण ही क्वॉलिफायड भुरगीं क्वॉलिफायड बायलो तांचो आज म्हयन्याचो पगार 6,000 जो मिनिमम वेजापेक्षा कमी आसा हे लक्षात घेवंक जाय. गव्हर्नमेंटाचो मिनिमम वेज 12,000 आसा पण आज ह्या वर्करांक गव्हर्नमेंट 6,000 पगार दिता. मॉडल एम्प्लॉयर म्हटलो आता गव्हर्नमेंटाक पण हो कसलो एम्प्लॉयर. ह्या सरकारान आतापर्यंत सगळ्या प्रकारच्या लोकांक रस्त्यार हाडल्या. आज तुमकां अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स रस्त्यार दिसता थंय वळपय पळय जाल्यार मेळावलीचे लोक रस्त्यार आसा. तशेंच मेळावलीच्या लोकांच्या छातयेचेर पांय ह्या पुलिसांनी दवरलेलो आशिल्लो म्हणून आज ह्या सगळे मेळावलीचे लोक जे आसा ते रस्त्यार आसा. सरकार त्या लोकांची जमीन खाता. कमुलदारीच्या अंडर लोकांक मोठे मोठे हांकां पयशे जमिनी दिल्यो वता आनी लोकांच्या नांवार ज्यो जमिनी आसा त्यो सरकार खाता म्हणून आज सरकार लोक रस्त्यार आसा. 2012 पासून सरकार सांगता मायनिंग सुरू करता म्हणून अजून पर्यंत सुरू करपाक शकले ना म्हणून मायनिंग डिपेंडंट रस्त्यार आसा. पॅरा टिचर्सांक प्रॉमिस केली पॅरा टिचर्सांक अजून पर्यंत तांचो हक्क दिलो ना म्हणून पॅरा टिचर्स रस्त्यार देविल्ली. मायनिंग डिपेंडंट आनी ट्रकवाले जे आसा हे सगळे जे डिपेंडंट आसा तांचो सगळ्यांचो विशय जो आसा इलेक्शन येयलो की तापोवन धरता प्रमोद सावंत. कारण प्रमोद सावंत फक्त ट्रिपी मेसपाक बिजी आसा. डबल इंजिन गव्हर्नमेंट डबल इंजिन डेव्हलपमेंट हे सरकार जे म्हणटा ते डबल इंजिन ते तुमकां आतां कशें आसता सांगता तुमकां हांव. हे डबल इंजिन करप्शनाचे हे डबल इंजिन सेक्स स्कॅन्डलांचे हे डबल इंजिन टॅक्स स्कॅन्डलांचे हे सगळे प्रकारचे स्कॅन्डल्स हे जे गव्हर्नमेंट करता आणि गव्हर्नमेंटाचे मंत्री करता हांचेर कारवाई घेवपाचे सोडून आज पोलीस आमचेर कारवाई करता आणि आमचेर दाणे मारता आणि आमचे कपडे बिनता. पोलिसांचे काम असता की कोण कल्प्रीट असता तांकां धरपाचो कोण कल्प्रीट असता तांचेर केसी करपाच्यो कोण कल्प्रीट असता तेजे अगेन्स्ट चार्जशीट करपाची. पण आज पोलीस जर कितें करता तर सरकाराचे आयकून बायलांच्या छातयेचेर हात घालता. मान्य करपाना आमी ओगी रावपाना. आज लेडी पोलीस नासतना इतले सगळे 1000 बायलो जेन्ना आयल्यो तेन्ना जेंट्स पोलिसांक कोणे अधिकार दिलो तांकां हात लावपाचो. कोणे अधिकार दिलो तेंच्यांनी पोलिसांनी सांगचे पयलीं. तुजो कोणी शर्ट बीन पिनलो माझो शर्ट पिनलो PI सुदेश गावडेन सुदेश नायकान सॉरी आणि माझ्या काउन्सिलर कोणे तरी एकट्यान मारले माझेर कोणे तरी हांगा पोटार खोट मारली म्हाका तो कोण तो पळोवपाक पावलो ना. सो पोलिसांचे काम जे आसा खंय हांगाच ते हांगाच आणि ह्या प्रकारचे कृत्य जे आसा पळय पोलीस करता पण तरी सुद्धा आमी म्हणटा ये अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है. कारण जितले आमकां दुखता पळय तितले तांकांच दुखता. त्यांच्या बरोबर होमगार्ड जे काम करता पळय तांची तीच परिस्थिती आसा. ते पोलिसांन पडना पण तांची तीच परिस्थिती आसा. असे असंख्य लोक असे असंख्य डिपार्टमेंट असे असंख्य हे पीडित लोक आज रस्त्यार आसा. आणि आमचे सरकार कितें करतात
तर ह्या लोकांच्या आंगाचेर पोलीस सोडटा. म्हणजे पोलिसांचो वापर हे सरकार जे आसा ते इतल्या खातीर करता की लोकांक त्रास दिवपाक लागून. पोलिसांचो वापर हे सरकार इतल्या खातीर करता की लोकांचेर फायन मारपाक घालून. पोलिसांचो वापर हो इतल्या खातीर करता की रातच्यो तेंच्यो ट्रिपी चलोवंक जाय म्हणून. हो स्पश्ट म्हजो आरोप हे सरकाराचेर आसा. हांव सरकाराक एक फायनल शिटकावणी दिता. मुख्यमंत्री कदाचित पळयता आसतलो, कदाचित मुख्यमंत्री जो आसा पळय एक्सिडेंटल सीएम, तो कदाचित पळयता आसतलो हें लायव्ह तुमचें. ताका हांव एकूच सांगूं सोदता, जो पर्यंत तूं हांगा येना तो पर्यंत आमी हांगची हालपाना. तुम्ही आमचे दोके मोडा, तुम्ही आमची तकली फोडा, तुमकां जाय तें करा, पूण आमी हांगच्यान हालचे ना. ऐका, बेस्ट बोळा घाल नाका, बोळा घालता लोकांक दियात. बेस्ट बोळा घाल नाका, रावतले ओगी रावा. हांगा प्रेस मिडिया आसा ते लोक कोण उलयतात. गेले 6 दीस जाले आमी सगळे वर्कर्स जे आसा आणि अंगणवाडी वर्कर्स अँड टिचर्स आज 6 दीस जाले. काल राती राविले, आज 7वो दीस. आणि मुख्यमंत्री जो आसा इनसेन्सिटिव्ह एक्सिडेंटल मुख्यमंत्री, ताका काय खबरूय ना. तो फक्त हें कितें मेजपाचें तें सांगता. रवी नायकान सांगिल्लें ताजे कडेन भरपूर आहा म्हणून. तो जो मुख्यमंत्री आसा तांकां वुमन एम्पावरमेंटा बद्दल उलयता. हो मुख्यमंत्री बेटी बचाव बेटी पढावचे उलयता. हांगासरली चंदा मंदा कुंदा जी आसात पळय तांचो सुद्दां आज भारतीय कितें ती वुमन विंग आसा पळय ती सुद्दां हांगा हांचे विचार घेवपा खातीर किंवा तांचे आयकपा खातीर हांगा आयिल्ली ना. हे भारतीय जनता पार्टीचे वुमन विंग आसतले, युवा विंग आसतले. जेन्ना इतली हजारांनी बायलां जेन्ना बसता थंय, ती कितें टायमपासाक बसल्यात थंय आझाद मैदानाचेर, आपले घरदार सोडून, आपल्या भुरग्यांक सोडून, आपली फॅमिली सोडून ती हांगा रावल्यात कितें टायमपासाक. हे इनसेन्सिटिव्ह सरकाराक अक्कल आनी अद्दल घडोवपाची सोडूंक जाय. आणि आज जेन्ना आमी सीएमाच्या बंगल्यार हांगा आयिल्ले तेन्ना हांगा पोलिसांनी काही जाणांचेर अटॅकूय केलो. हांगा पळय बशिल्ले आसा, हांगा पळयात, तिच्या पांयार बसले हांगा पळय, तिका मारल्या पळय, हड्ड्यार मारल्या पळय हांगा खंय. कितें चल्लां? कसली हुकुमशाही चल्ल्या ही? दादागिरी सरकार आहे, दादागिरीचे सरकार. लोकांची किंमत करना हे सरकार, लोकांची गय करना हे सरकार. ह्या सरकाराक हेच लोक जे आसा पळय ते अद्दल घडयतले. सीएम जर हांगा आयलो ना, त्या सीएमाक हिम्मत ना, कळटा. सीएम जेन्ना 6 दीस जाले हांगा पावना म्हणजे सीएमाक हिम्मत ना. ताका आमी हिम्मत येवपा खातीर हांगासरली बायलां जी आसा आपली कांकणां काडून धाडटली नाल्यार ताका ते घाल मरे आनी यो मागीर. कित्याक तांकां त्या हातून सुद्दां ताकद आसता. ती कांकणां घालतात म्हणजे कितें ताजेचो ताकद, तो हिरवो चुडो घालता ताकद ती. जर सीएमाक जर जायना धाडून दिता, पण तुवें हांगा येवचें पडटलें. यू आर टेकन एवरीबडी फॉर ग्रांटेड. गोंयकारांक ग्रांटेड धरता, सगळ्या महिला वर्गांक ग्रांटेड धरता. चल्ला कितें तुजें? वी आर नॉट गोइंग टू स्पेअर. तुका हांगा येवचो पडटलो. धन्यवाद.
किती झालं तुला कोणी मारलं फक्त लेडीज कोणाशी लेडीज काय जेंट्सांनी जेंट्सान दुखलून मागीर लेडीजान पांय मारलो आमकां मागीर हांवें ताका दुखलून उडयलें आनी मागीर पायार कितें पायार मारलो पांयांनी बुड्डाली कितें बुडी हे मारलो लाटी मारली लाटी फापरान मारले तेणी कोटांनी मारले हांवें ताका दुखलून उडयलें अशें मारा बेटे बायले नाव कितें नाव सुनीता हे सांग ना फुल नाव सांग हॅलो सर आमी आमच्या हक्का लागून तेन्ना सरांच्या बंगल्या कडेन येता आसतना आमकां इतली सामकी काचाबूज जाली की आमकां सगळे वर्करांक आमकां येवपाक दिना जाले आनी इवन आमकां मेळट अशी धोकलून सगळे हेजेर बी सगळी गुरी बिरी आसा त्या दुर्गा बी मारून दिले सामके की आमकां फक्त कशें तरी आमकां हांगा येवपा लागून आडावपा लागून तेंच्यानी भरपूर प्रयत्न केलो आनी ते दादले आसून तेणी बायलांय आसा हे सुद्दां तेंच्यानी चिंतूंक ना आनी तुका खंयच्या खांब्यार मारलो हे बोलतल्यान भितर येता आसतना अशे तरेन आमकां धुकलून सामकी उडोवन आमकां हें केले अशे अत्याचार आमी म्हणटा तुमच्या कडेन बायलांची सेक्युरिटी दिवपा लागून पोलीस फोर्स आसा न्हू जाल्यार हे तुमी अशें कितें उल्लंघन केलें आतां जेंट्स पुलिसांनी केला हय जेंट्स पुलिसांनी आमकां सामकें तेंच्या बरोबर आमचो बायलांचो फोर्स हें जायना न्ही आमी आसा न्हू ती कितली जाली एक लेडी आनी तेंच्या बरोबर दादले जेन्स आमकां इतले हक्का दुख्खी करून सामकें आमकां मेळट तशें तेंच्यानी काडून हेजेर मारले पळय आमी तेंकां तशें कांय ब्लेम करिना पूण सांगता सरकारान तेंकां कशी ऑर्डर दिल्ली की बाबा बायलां आमी येवन आमी आतां 5-6 दीस जाले आमी 6व्या दिसा आमी रातची सुद्दां थंय थंड हितून रावली तेन्ना सरकाराक खबर ना की कितल्यो बाबा ज्यो बायल्यो आसा ते थंडीत ते कुडकुडून थंय बसल्या म्हणून कितें आमी मजेक येयला क्रिसमस सेलिब्रेशन करपाक आमी थंय येयल्ली सर हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदता आयज आमी आमचो अधिकार मागपा लागून हांगा येयली ह्योच जर अधिकार सरकारान आमकां जर पयलींच आमकां 5-5 वर्सांनी इन्क्रिमेंट दिलो जाल्यार आयज आमी हांगा येवन बसचीच नाशिल्ली तेका लागून हांव सरकाराक सांगूंक सोदता आमी मजेक हांगा येवन आशिल्ली आमचो खंय तरी थोडे पगारात वाड जावचो आनी आमची ज्यो थोड्यो बाई 15-20 वर्सांत मेल्यो तांकां नॉमीन नासल्या कारणान तांकां कांयच बेनिफीट मेळोंक ना म्हणून आमी आयज हांगा नॉमिनीज आमकां मेळचे आनी आतां आमच्यो थोड्यो ज्यो बाई आसा 42 वर्सां इयर काम करून तांकां पेन्शन स्कीम ना आमी ते सरा कडेन पयलीं सुद्दां थोड्या वर्करांनी मागलेलें की आमच्या खातीर पेन्शन स्कीम चालू करची आनी तांकां एक थोडीशी पेन्शन लागू करची कारण आमी 42 इयर आमी सरकाराक आमचे हें दिता काम दिता आनी इतले करून सुद्दां लास्ट आमी जेन्ना रिटायरमेंटाक वयता तेन्ना आमकां कसलेच काय बेनिफीट मेळना 3 लाख दिले की जाले आतां एक दुयेंत लागली जाल्यार 3 लाख अशेंच हॉस्पिटलांत वयता फक्त मेडिसिनाकूच आनी फुडलें जिवन ती कशी जगतली आमी इतलीं वर्सां काम करपाचें आनी लास्ट मागीर आमच्या भुरग्यां कडेन भीक मागपाची म्हयन्याक कोतार तरी 5,000 तरी तिच्या बोल्सांत येवपाक जाय काय नाका आमी कितें सरकाराक भीक मागना आमी कामाचो मोबदलो मागता आमी कितें घरा कडेन बसून सरकाराक म्हाका न्याय दिया म्हणून हांगा मागपाक येवंक ना आमचो अधिकार मागपाक येयला आनी तो अधिकाराक लागून आमी आज 6 दीस थंय हेतूर आझाद मैदानाचेर बसली जाल्यार सरकाराक आमचें काकूट दिसना सरकार फक्त नारी शक्ती म्हणून जागेच हो म्हणून फक्त घोशणा दिता आनी ही घोशणा कोणाक लागून दिता आज नारी शक्ती रडटा हांगा पळय आझाद मैदानाचेर आनी इतली बायलां लेडी आसतना पोलीस फोर्स कितली तुमच्या कडेन आसा पूण कसले इन्स्ट्रक्शन दिल्ले सदां की बाबा जेन्ट्साक वचा आनी बायलांचेर आक्रमण करा म्हणून ह्यो न्याय जो सरकाराचो आज सरकार आमी समज जनता सरकारा कडेन झगडोवंक शकना जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाचें झगडपाक आमकां सरकार न्याय दिवचो म्हणून आयज आमी सगळीं हांगा येयल्या आनी जेन्ना आमी आमच्या एडवायजराक ह्या गायडलायनींतल्यान हांगा येयला आमी अशें खंयच कितें काय हें करूं ना 6 दीस आमी शांतीपूर्वक असो मोर्चा आमचो केलो आझाद मैदानाचेर आनी आज 7व्या दिसा आमचो पासस पेड्यार जाले आमी हांगा मजेक बसून आमची ल्हान भुरगीं आसा कोणाचे घोव बरे नासून खाटी लोळत आसा आनी आमकां मेडिसीन सुद्दां करप आमच्या घोवाक आमच्या भुरग्यांक आमकां जे लायफ दिवंक शकना आमी डोंगराचेर दोंगर काडून रिणां आमच्या माथ्यार दवरलेली आसा 10,000 आमी भुरग्यांचे इस्कॉला कितले मोडटली आनी आमचे 2 भुरग्यांक आमी दोगां म्हणजे 4 हे मोबायल जाय आनी रिचार्जाची बील धाडे 250 रुपया म्हयन्याक कोतार न्हू 1,000 रिचार्जाक दिवचे पडटा आनी ते आमी जर करूं ना जाल्यार आमची भुरगीं शिकोवंक पावना आतां हांकां न्याय कोण दितलो आनी आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो पोलिसा कडेन कसा आमचे सगळे पब्लिका कडेन मागपाचो का सरकारा कडेन मागपाचो आमी वोटर खंयचे गोंया भायले
आमचो हे मान न्ही आमी हांगा वोटींग करता आनी आयज पर्यंत बीजेपी म्हणून मेली आनी आयज आमी बीजेपी सरकारच आमकां हे रायट दिना जाल्यार कोणा कडेन मागपाचो आमी हो हक्क आनी जेन्ना आमचो पर्येकार सरकार आशिल्लो मागनासतना आमकां मेळ्ळे आणि असो सरकार आम्ही दृष्टिकोनात धरून चलली की बीजेपी सरकार हे आमचं न्यायपूर्वक सरकार म्हणून आणि आज ह्याच बीजेपी सरकार आमचो अन्याय केलो आणि हे सगळ्या पोलिसांकडे पोलिसांचे आमी कांयच हे करिना पोलीस आमचे भाव आवय बापूयच म्हणपाचे कारण तेच आमकां सेक्युरिटी दिता पूण हेणे हांव म्हणटा सरकारान तांकां कशी हे दिली परमिशन दिली कारण परमिशन कोण दिता सरकार दिता आणि ह्यो अन्याय आता आमच्या सरकारानच केला तुम्ही जेन्ना वयर इल्ल्या तेन्ना पोलिसांका इन्फॉर्म केल्या तुम्ही मोर्चा घेऊन येता म्हणून आम्ही 6 दीस थंय बसली आणि कसले इन्फॉर्मेशन करपाचे सरकाराक 6 दीस बसली ना दोळे नाशिल्ले सरकाराक ते आमकां काय खबर ना पोलीस आपले आपूण काय हे करपाचे ना खंय ना खंय आमी प्रेसाक सगळे सांगले की आमच्या आतां सरकाराची अती जाली आतां खंय तरी आमकां जागे जावचे पडटले म्हणून कितले तेंप जालो आमी 6 दीस आमी उमेदीक थंय बसोंक नाशिल्ले आझाद मैदानाचेर आमकां अशें त्रास केले जाणा थंडीत सामकी आमी कशी शाली घालून सकयल त्या हेजेर न्हिदली पळय न्हू ते सगळ्या जगान पळयले तेन्ना सरकाराक खबर ना की बाबा बायलांचेर अन्याय जाला आपूण तुमी स्वता तुमच्या बंगल्यांनी तुमकां न्हिदोन शी खाता आनी आमी ते शियांत तळमळटा ते कोणाकच दिसनाशिल्ले आयज तुमची आणि पोलिसांची झटपट झाली ते कित्याक लागून झाली तुम्ही कितें कोणी पहिले आक्रमण कोणी केले पोलिसांनीच केले ना 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 पहिलो हात कोणी घातलो आम्ही मरे हो प्रश्न जो आसा पळय पत्रकार आमचे सगळे मित्र आणि हो प्रश्न तुमचे कडल्यान मरे म्हाका अपेक्षीत नाशिल्लो हांव सरळ उलयतां कारण ही झटपट नाशिल्ली आनी आक्रमण कोणें करूं नाशिल्लें ना ना हात तुमच्या पहिलो ना ना लेट मी क्लियर ओके हांगा कोणें कोणाचेर आक्रमण करूं नाशिल्लें आमी हांगा आक्रमण करपाक आमी अतिरेकी न्ही म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आयकून घे भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी जेन्ना त्यांच्या विरोधान उलयता तेन्ना ते आमकां सगळ्यांक अतिरेकीत म्हणटा एंटी नॅशनलूच म्हणटा हेजो अर्थ असो न्ही आमी एंटी नॅशनल आसा म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टी पेक्षा सुद्धा देशभक्त चड आसा कारण आमी काम करता आनी हो प्रश्न जो आशिल्लो पळय की कोणें आक्रमण केलें आमी हांगा आक्रमण करपाक येवं नाशिल्ले आमी प्रोटेस्टाक आयिल्ले आनी तो प्रोटेस्ट जो आसा पळय मोडपाचो प्रयत्न जो आसा पळय तो पोलिसांनी केल्लो आसा पोलिसांनी म्हाका धरून हो पळय शर्ट पिनला आमी काय पोलिसांचे कोणाचे पिनले ना पळय दिसता कोणाक पोलिसांनी म्हाजो शर्ट पिनला म्हाज्या पोटाक खोट मारल्या म्हाज्या पांयार खोट मारला म्हाका गाडयेर शेवटून मारला हें सगळें केलां सो आक्रमण अशें नाशिल्लें तें दॅट वॉज कितें म्हणपाक पोलिसांचो अत्याचार आमचेर आक्रमण न्ही आमी हांगा कोणाचेर आक्रमण करपाक येवं नाशिल्ले सो युअर क्वेश्चन इज कंप्लिटली रॉंग आमी हांगा कोणाचेर आक्रमण करपाक येवना आमी शिस्तीन आयिल्ले आमकां मुख्यमंत्र्याक मेळपाचें आशिल्लो जो मुख्यमंत्री खंयच्या तरी बिळान वचून लिपला त्या मुख्यमंत्र्याक भायर काडपाक लागून आमी हांगा आयिल्ले आसा कारण हो मुख्यमंत्री हे सगळी असली कांडां करता आनी खंयच्या तरी बिळान वचून लिपता सो आमचेर जर कोणे अन्याय केला आमचेर जर कोणे हात घातला जाल्यार त्या मुख्यमंत्र्याच्या सांगण्यान पोलिसान केल्लो आसा सो तुम्ही मातशें पळोवंक शकता हांगा आमचे पोलीस मित्र खूब आसा कोणाचे कपडे पिनलेले ना माझे कपडे पिनला त्या बायलेचो थंय पांय मोडला कोणाचे तरी छातीर हात घालला सो म्हाका दिसता की आमचे तुम्ही सुद्धा आमकां तसो प्रश्न विचारतना मातसो विचार करून विचारूंक जाय धन्यवाद हांव आमच्या सगळे अंगणवाडी वर्करां वतीन आमचे सीएम सरा इतलेच विचारपाक सोदता सर आमी आमचे ड्युटीन खंय कमी पडली ते तुमी दाखोवपाचे तुमी रात म्हणून दिन म्हणून जशें आमकां ऑफिसांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येले आमी तुमचे हुकूम सर आखोपे धरून आमी सर्वे केली सगळे आमी तुमकां कितें जाय ते सगळे आमी इन्फॉर्मेशन दिली जाल्यार सर आयज आमी कितें मागता तुमच्या लागीं फक्त आमी आमचो कश्टाचो मुबत्तला मागता जाल्यार तुमी लिपोन भितर कित्याक रावला सर तुमकां ह्या बायलांचे कांय दिसना सगळीं रडटा रातभर आपले ल्हान भुरग्यांक सोडून आमी हांगा रावल्ले आसा कित्याक आमी वॉर करपाक येयला हांगा आमी वॉर करपाक येवना सर तुमी सांगले की आमचे अच्छे दिन येतले खंय गेले आमचे अच्छे दिन खंय गेले हांव सांगता सरकार आमच्या दारी पूण आयज सर आमी तुमच्या दारी येयला सर हांव
सगळ्यान पोलिओ केलो, सगळ्याक आमी बरे बळत दवरले. कोविड वॅक्सिना टायमार टिचरांनी एका साधे आमचे ट्रेनिंगे येऊना, पूण आम्ही दारोदारी वचून सर्वे केली, सगळे आम्ही केले सर. आज तुमची पाळी आसा, आज तुमची पाळी आसा. तुम्ही आमकां पळया. मोदी सर जेन्ना येल्ले तेन्ना तुम्ही म्हणले की बालवाडी बाई आणि हेल्परा वांगडा 5 जण येडा. सर आम्ही तेवूय ऐकले. आम्ही तुमकां मान करून चवथीक आमकां कितें मेळटले म्हणले, काय मेळना. दिवाळीक मेळटले म्हणले, काय मेळूना. आम्ही सांगता तुमका जेवण मेळूना थंय, पूण आम्ही कोणा सांगू ना. कोणा सांगले आम्ही ना. आज सांगता आम्ही एवरी टाइम जेन्ना आमकां असले सभेन व्हरता, आमकां सामके लजेन काडटा, आमची रीत काडटा. आणि जे पुलीस जे रावले आसता व्हॉलिंटियर, ही यांची रीत काय म्हणटा जाल्यार आमची रीत बरी ना जाल्यार तुम्ही आमकां सभेन आपयताच कित्याक? आमकां तुम्ही आपयताच कित्याक? सर विचारता सर आम्ही खंय कमी पडला सर तुमकां? आयज आमच्या पोटान उजो पेटला सर. प्लीज तुम्ही येवचे आणि आमचे सगळे बायलांक, सगळे हेल्परां, सगळे टिचरांक न्याय दिवचे सर. हांव तुमच्या आमच्या सगळ्या अंगणवाडी वर्करां मार्फत तुमच्याकडे हांव रिक्वेस्ट करता, अजून पर्यंत कोणे अन्नाचो एक घोट घेवना. कित्याक सर आमकां तुमकां मेळपाचे आशिल्ले. 7 दीस आमी तुमची वाट पयली, पूण तुम्ही येवना म्हणून आयज आमी हांगा येयले. आमी काय कोणा मारपा येवना, काय ना. आमी आमचे हक मागपा येयला सर. आमी तुमचे काम केले, तुम्ही आमचे काम करा. आमची इतलेच मागणी सर. हांव रिक्वेस्ट करता सर, प्लीज. एक प्रेसान क्वेश्चन केलो तुमचेर लाठीमार पयली हो कोणी केलो. आम्ही सांगता आम्ही कोणाचे लाठीचार बी मारपाक कोणा येवंक नासलेले. आम्ही जेन्ना आमच्या सराक मारपाक गेले तेन्ना आडोंक गेले. म्हाका बायले मनशां एका पुलिसान गाडयेर धुकलून दिले. अशें करपाचें न्ही. कित्याक तर आमी आमचो हक्क मागांक येयलेली. आमी लाठीचार आनी मारूंक कोणा येवंक नासलेली. सीएम सरान तांकां हुकूम दिलो म्हणून तेंच्यांनी आमचेर केलो. आमी पुलिसांकूय हे करना, ब्लेम करिना. तेन्ना आमचेर असो अत्याचार करचो न्ही. आमकां आमचे जे मागण्यो आसा ते पयली पळोवन घेवच्यो आनी कितें तें आमकां सोल्युशन दिवचें, इतलें हांव सीएम सरा कडेन मागता. उलोवपाचें कितें समजना, सगळ्यांक कोण रडपाक येता. अशी आयज आमची परिस्थिती आसा. हांव एक विडो आसा, हांव 15 वर्सां जालें काम करता बालवाडी. म्हाजी ल्हान ल्हान 3 भुरगीं आसा. 10,500 म्हाका पगार आसा. भुरग्याची मोबायलार रिचार्ज, 2 भुरग्यांक कशें 3 भुरग्यांक कशें पोसपाचें. एक भुरगो म्हाजो 12वी शिकता आनी म्हाका घोव ना. घोव म्हाजो एक्सपायर 10 वर्स जालीं. हांव म्हणना हे सर्विसेन हांवें म्हाज्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड केला, पूण हे सर्विसेन तेन्ना पगार जातालो. आतां ही म्हारगाय इतकी जाल्या की त्या म्हाज्या भुरग्यांक म्हाका पोसपाक तिगांकूय पावना. 3रो भुरगो म्हाजो सामको ल्हान 5 वर्साचो आसा. आतां नॉमिनी ना. फाल्यां सकाळीं म्हाका कितें जाल्यार म्हाज्या 3 भुरग्यां फाटल्यान कोण आसा, तांकां कोणाचो आदार आसा. हांव एक मेली, आतां मनशाची गॅरंटी ना. कोणा 100 येता, कोणा कोविडाक मरता. आतां हांव समज फाल्यां मेले जाल्यार म्हाज्या भुरग्यांनी कोणाचेर डिपेंड रावपाचें. आमी कितें करपाचें? भुरग्यां कितें तर फाटल्यान रावपाक जाय. म्हाका आतां 15 वर्सां जायना आनी सरकाराचो कायदो आसा 25 वर्सांच्या नॉमिनी मेळना. जाल्यार हांव फाल्यां मेल जाल्यार म्हाज्या 3 भुरग्यांनी हांव सर्वीस कोणाचेर डिपेंड रावपाचें. तांकां कोण पोसतलो फाटल्यान? आमच्या काळजान इतलें दूख जाता. आमी दुसऱ्यांक सांगना. आमी आमच्या बालवाडी लोकां कडेन बरी दिसून वाचून मागो तांकां मुखार काडटा. तांकां मोगान तेंचे कडेन शेअर करता. लोकांक दिसता बाये कडेन भरपूर पयशे आसा म्हणून, पूण आमचे कडेन पयशे आसना. आमी लोकां कडेन वागता. आमचे कडेन मन आसा, आमचे कडेन काळीज आसा. त्या काळजान आमी लोकां कडेन बरेपणान वागता. कितें जाता तें हांगा आमकां दिता न्हू. ती एक उतरां बाईक सांगत जाल्यार फाल्यां सकाळ आख्खो गांव आमच्या फाटल्यान उबो रावपाक. इतकी आमकां हिम्मत आसा. आता माझी भुरगीं म्हणटा मम्मा म्हाका हे जाय, मम्मा म्हाका ते जाय. कॅपॅसिटी कितली ना माझ्या भुरग्यांक दिवपाची. कशें हांवें भुरग्यांक 10,000 सिलिंडर करपाचो, घराची लायटीची बील भरपाचें, कशें तेंचे पोटे पाण्याचें चलोवपाचें, कशें तांकां करपाचें हें म्हाका सरकारान दाखोवन दिवचें. 10,000 कोणी आपलें घर चलोवन 3 भुरग्यांक पोसूं शकता. एक घोव नाशिल्ली बायल जाल्यार म्हाका कोणें वचन करचें आनी 10,000 घर 1 म्हयन्या खातीर चलोवन दाखोवचें. हांव हे 10,000 एक्सपेक्ट करून म्हाज्या कामार रावता. इतली म्हाका हिम्मत आसा. तुमचें नांव रेश्मा बेतोडकर, फोंडा.
हे पहिले सांगता बीजेपीचे कार्यकर्ते सामके आणि हो आमचं स्वतःला आमचे अन्याय करता इतले आमी आमच्या काय पोटच्या खातीर आमी जातात आनी आयज यो बायल आमचे सगळं आनी म्हाका पक्षाचें म्हाका कितें म्हाका हें जाता मनांतलो खेद जाता म्हाका आमी कितें मागता तुमचे कडेन एक न्याय मागता आमी एक जी सर्वीस करता आनी ताजेर आमचें सगळें पोट चलता म्हाका 2 भुरगीं आसा तांचे फुडल्या शिक्षणाचे कशें 10,000 कितें जाता म्हाका डायबिटीज आसा सगळें आसा वखदपणे कितलो खर्च लागता 5 दीस जाले एकूय दीस मंत्र्याक सीएमाक आमचे थंय येवपाक जालें ना आझाद मैदानाचेर काल सगळे थंडी कुडकुड्यान आमी रावल्या सगळी रावली तुम्ही सगळे रावले आमी कित्याक सीएम आमचे आयकतले म्हणून सरकार तुमच्या दारी हाजो अर्थ कितें आमी आयज तुमच्या दारार आयल्या एक पक्षाचे कार्यकर्ते ह्या नात्यार उलयता आयज तुमकां जर इतले हे आसा आनी तुमी आयज येवन दाखोवचे हांगा आता जोपर्यंत सीएम येना तोपर्यंत तुम्ही हांगा ना रावतली? हांगाच रावतली आमी जोपर्यंत आमकां न्याय दर्शना नायक अंगणवाडी वर्करांचा विजय असो विजय असो एक है हांव एक अंगणवाडी वर्कर आसा रसिका नायक म्हजें नांव आनी हांव एक विडो आसा म्हाजी दोन भुरगीं आसा म्हाजो चलो BAMS करता ताका 1.5 लाख वर्साचो हें आसा कशें हांव करतलें ह्या 10.5 म्हाका पेमेंट आसा 15 वर्स लागला म्हाका एक चली आसा ती आतां 12th आसा तेचें जाता म्हटल्यार तेचें शिक्षण भुरग्यांक आमी शिक्षण दिवं नाल्यार आमचेच भाशेन बाई करून सोडटली 5,000 आनी 10,000 म्हणून हांवें गट्स करून म्हाज्या भुरग्यांक शिकोवपाक हांव जाता तितली मेहनत करता पूण ह्यो म्हारगायेन आयच्या म्हारगायेन म्हाजे कडेन कशेंच जायना लायटी बील नळा बील हें बील तें बील सगळें वाडत आसा आनी आमकां कितें करपाचें आनी कितें ना तें कळना एक अशें दिसता की जीव दिल्यार आमच्या भुरग्यांक कोण पळयतलो तें चिंतचें पडटा तेका लागून हांव सरकाराक इतलेंच सांगता विनंती करता सर आमचे तळमळीक लागून तुम्ही एकदा आमकां येवन मेळचें आनी आमच्यो मागण्यो कितें आसा त्यो विचारच्यो आमी पयलेच तुमकां सांगलेलें आसा आमी हांगा कितें झगडी करपाक जावं कितें करपाक येयल्ली ना तुमी म्हणटात येन 10,000 ते 18,000 वाडलेले आसा ते आमकां 18,000 न्हू सर आनी जे 18,000 वाडल्या पळय ती खूश आसा म्हणटा ती खूश आसतीच पूण आमी खूश ना सर हेल्परांक 5,000 आसा सर पेमेंट 5,000 आनी 10,000 कोण संवसार करतलो 3-3, 4-4 भुरग्यांक विडो एक बायल कशी सांबाळटली ते तुमीच सांगचे सर इतलेच हांव सांगता आनी खरेंच आमकां आयज इतली वायट दिसता की सरान आमकां 7 दीस आमी रावली राती आमी इतली रावली एकटी रावली पूण आमचे कडेन एकूय पुलीस येयलो ना आमकां ते विचारपाक पूण आयज आमकां सकाळी सगळे पुलीस येवन भरले दादल्यांनी सुद्दां मारले बायलांक आमच्या पूण तशें करूं जायना आशिल्लें लेडीज पुलीस आशिल्ली तेंच्यानी अशें दुखयलें पूण तेंच्यानी लाठी चार्ज करूं ना तें बीन आमी पळयलां पूण तशें करप नासलें सर आमी कितेंच मागोवंक येवना हांगा आनी कोणाचेर आमी कांय मागना आमी फक्त आमचो एक इन्क्रिमेंट म्हणटा तोय बीन इल्लो चड मागना लाखांनी मागना जो आमकां कितें आसा न्हू जशें आमी काम करता सगळे आमी कामां करता हेल्थाची करता सगळ्यांचे म्हणजे सगळ्यांचीच कामां करता आमकां कसले सर्वे यो कितें फर्स्ट टायम आमकां कोवीड हेका सर्वेक घातलेले म्हाका खंय तरी ते सायडीन 70 ते सायडीन घातलेलें मागीर कोणाक सांगोन मातशें कित्याक म्हाका कोण पावपी नाशिल्लो हांव कशें गेलें आनी तेन्ना BLO बीन दादले बायल आमी कशी एकटी बायलां वयतलीं BLO आसूं ना कोणूय आसूं तेंच्या वांगडा आमकां वचपाक गट्स ना तरी पूण आमी गट्स करूंक वयता आमकां होम विजीट मारची आसता सर फ्लॅटांनी घरां आसता त्या घरांनी कोणूय आमकां बेल मारली दादलो आसता बायल आसता पळोवपाक कळना कित्याक कोणूय कित्याक पूण आमकां तशें आजून कोणी कांय करूं कित्याक आमच्याच सगळ्या लोकांचो विश्वास आसा आनी सगळे लोक आमकां इतली मानता की टीचर कितेंय जालें प्रॉब्लेम कितें बालवाडीची बाई कडेन येतात आनी आमचे कडेन इतली सर्वे आसा सगळ्यांचें कितें आसा आनी कितें ना तें आमी एका मिनटान सांगता ते आमकां ऑफिसार सांगता आत्तां दी आमी रोखडीच कशें तरी हे करता रातीचो दीस करता मोबायल ना लॅपटॉप ना कांय ना तरी हांगा वयता सायबरान वयता हेल्प करता बेगी दिता कोणाची भुरगीं शिकल्यार ती बाबडी हेल्प करता कित्याक आमचें पोट म्हणून चलयता
आम्ही इतले सराक सांगता की आम्ही तुमच्याकडे कांयच चड मागना, जे आमच्यो मागण्यो आसा सर्वसामान्य आसा ते आमकां दिवचे आणि तुम्ही सर आमकां प्लीज प्लीज विनंती करता, नमस्कार करता, आमकां हांगा येवन मेळचे आणि आमच्यो मागण्यो आयकून घेवचे. धन्यवाद. We want